हाजे रिजन एक दुसरेच आहा, पण सगळ्यात पयलीं जो आमकां टेरर अटॅक जाल्लो आहा पळय कश्मीराक पहलगांव म्हणून, ते जे आमचे 28 जण जावं हिंदू भितर आहा आमचे मुस्लिम आहा भितर ते जे शहीद म्हणजे सॉरी थंय जे हे जाल्लेले आहा पळय तेंचेर जो अत्याचार जावन थंय ते काबार जाल्लेले आहा तेंचे फॅमिली बी कोणाक कितें आहा पळय तेंच्या बद्दल मागीर आमी सगळे शिव वॉरियर्स तर्फे 1 मिनीट तांकां आमी श्रद्धांजली दिता. सो 1 मिनीट सगळ्यांनी शांत रावपाचें, मागीर आमचे फुडें आहा कितें उलयतात. हांवें म्हटलं तशें जो टेरर अटॅक जाल्लो आहा आमच्या कश्मीराक त्याच्या बद्दल आमकां सगळ्यांक खंत आहा आणि जे मोदीन डिसिजन बीन घेतलेलें आहा आतां पळय तेंचे हे बंद करपाचे म्हणजे हंयच्यान जे 48 अवर्सान जे हंयच्यान धांवडपाचे ते पाकिस्तानी कोण आहा ते परत उदक बंद करपाचो एक निर्णय घेतला तो आणि एक म्हटल्यार तेंच्यांनी बॉर्डरी बंद करपाचो तो एक निर्णय घेतला. त्याच्या बद्दल आमी जो आमचो इंडियेचो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी आहा ताका आमी धन्यवाद करता. आणि आयची जी आमी हांगा प्रेस कॉन्फरन्स आपयली ती एक रिजनाक लागून आतां जो GMR अत्याचार करता सद्याक तो तेचो दिसान दीस वाडत आहा अत्याचार. तेंच्यांनी जे 80 जे आहले पळय आतां पार्किंग फील गोवा म्हणून एक पार्किंग आहा तेंच्या मोपा एअरपोर्टार आमच्या, सो ते आतां 80ची डायरेक्ट 200 करता. 170 + 200 तुमी हेचे जाय जाल्यार पळोवंक शकता. हो पयलींचो रेट 80 हो पयलींचो रेट चार्ट आणि न्यू रेट चार्ट प्रमाणे तेंच्यांनी जो मारलेलो आहा बोर्ड विथ तो 170 270 प्लस GST आहा ताका म्हणजे 200 300 ते टायप जातले म्हणजे अर्द्या वराक आणि उपरांत ते 300 बीन जातले. तर हांव एकूच सांगूंक सोदता GMRाक आमी जेन्ना मिनिट्स ऑफ द मिटींग आमचे कडेन आहा जेन्ना आमी CM कडेन बसलेले फेस टू फेस म्हणजे मिनिट्स ऑफ द मिटींग आमी SMEन बसलेले पळय तेन्ना एक पॉयंट आहा थंय म्हणजे आमकां CMन कितें एश्युरन्स दिल्लेले जेन्ना कितें GMR किंवा आनी कितें खंय इन्क्रीज करतलो प्रायस हायक करतलो आनी कितें करतलो ताका आमची जनरल बॉडी मिटींग आसतली म्हणून पयलीं त्याच्या शिवाय GMR थंय तो प्रायस वाडोवंक शकना अशें क्लियर कट CMन इंस्ट्रक्शन दिलेलें. आतां कोणाच्या आशिर्वादान हो GMR आपणाक जाय ती मनमानी करता तें आमकां खबर ना, पण त्या मिनिट्स ऑफ द मिटिंगान बरयलेलें आहा थंय आमची लोकल बॉडी शिव वॉरियर्स लोकल MLA पंचायत हे सगळे मेळून डिसिजन घेतले. इवन GMRचो एक कोण मनीस आसतलो हे सगळे मेळून डिसिजन घेवन मागीर कितें ते इन्क्रीज करपाचें आहा तेंचे ते करतले म्हणून. पण हेंच्यांनी कोणाक कॉन्फिडन्स न घेता ना लोकल MLAक ना पंचायतीक ना आमच्या शिव वॉरियर्स ग्रुपाक किंवा आनी CMाक कोणाक इंट्रक्शन न दिता हेंच्यांनी डायरेक्ट 80चे 200 केले. म्हणजे हो अत्याचार खंय ते हे वाडोवंक शकता हे म्हणजे तांकां पळोवपाचें आहा कितें आमी भुरगे कितें करता ते आमी भुरगे जितले शांत आहा पळय तितले आमी शांततेन करतले. जेन्ना आमकां जी व्हडलें कितें करपाचें न्हू GMRचे भितर आमी वचून कितें करतले कित्याक हो अत्याचार वाडतच चल्लेलो आहा तेंचो. जायत थंय GMRचें नांव आहा की म्हणटा GMR जाय तशी आपणाक मनमानी करता, पण ही मनमानी आमी लोकल चलोवन घेवचें ना. हेच्या पयलीं आमी हेची ही मनमानी चलोवन घेवंक ना. आमकां फुडें मागीर कितेंय करचें पडलें उपकारता, पण आमी ती जे वाडलेले आहा प्रायस पळय विदावट हेंचे कडेन कांय नोटिफिकेशन ना कांय ना हे कोणाक सांगून वाडयता खंयच्या गव्हर्मेंटा कडेन आनी खंयच्या दिल्लीसून उलयता काय आमकां खबर ना, पण डायरेक्ट आमकां ते हरेसमेंट टायप करता. पिकअप पॉयंटर 200 रुपया आसले आणि हेचेर आतां 80 रुपीज आसले ते डायरेक्ट 200 प्लस करता ते. म्हणजे एक खंयच्या रुलान बसता तेंच्यांनी सांगपाचें आमकां GMRाक नाजाल्यार आमी कितें फाल्यां सकाळीं करपाक वयतले ताका फेस जावपाचो. आतां आमी कोणाक मेळपाक वयतले आमकां कोण आमचे वरिश्ठ कोण आहा पळय जावं MLA बाकी सगळे आमचे कोण आहा तांकां आमी मेळपाक वयतले आणि तेंचे डिसिजनान आमी सगळे फाल्यां सकाळीं थंय घुसतले. कित्याक आमी जितले आहा तितके लोकल इफेक्ट आहा सगळे जितले आमचे भुरगे आहा पळय सद्या तितके आमचे पंचायतीचे इफेक्ट जाल्लेले आहा आणि आमकां एक तर भितर जॉब ना ह्या खंयच्या हाडून UP बिहार महाराष्ट्र कर्नाटक सगळे हाडून भरलेले आहा. टोटल जॉब तुमी एक आतां आमकां थंय वयतलो आनी कितें उलयतलो जाल्यार हिंदीन उलोवचें पडटा. कोंकणी उलोवपी भितर कोण ना, फक्त स्विपर आमचे कोण आहात अशें एक 10 or 20% आसतले आमचे लोकल कामाक थंय. हे GMR कित्याक सादता कित्याक सगळे उगी रावता म्हणून हांव अख्ख्या पेडणेकारांक फुडें उलो मारूंक सोदता. इनकेस जर थंय अशें कितें जालें वाडपाचें प्रकरण जालें अख्खे पेडणेकार भितर घुसया आनी नाका आमकां जर एअरपोर्ट ना आमकां जर बेनिफीट ना त्या एअरपोर्टाचेर जाल्यार आमी एअरपोर्टूच बंद घालया तो नाका आमकां एअरपोर्ट.
कित्याक जावं लोकलांक जर थंय बेनिफीट जायना जाल्यार एअरपोर्ट कित्याक जावं प्रत्येक फावट CM सुद्दां म्हणटा तुमकां थंय जॉब आहा हें आहा तें आहा पळोवंक गेल्यार रियालिटी थंय कांयच ना भितर 20% लोकल ना भितर सरावंडींग 5 पंचायत भुरगेच ना भितर आनी ते जर आमी टॅक्सी वेवसाय करून जर खंय तरी पोट भरूंक सोदता आनी कितें आपलें स्वताचें कितें करूंक सोदता थंय ते आमकां जगोवंक दिना म्हणल्यार चल्ला कितें काय म्हणटा कोणाचोच लक्ष ना हेजेर गव्हर्मेंटाचो ना आनी कोणाचोच लक्ष ना GMR कंपनी प्रायवेट जाली म्हणून जायती मनमानी करता ज्या हिशोबान तेंच्यांनी आमची जमणी घेतले पळय हांगाले त्या हिशोबाच्या वयर म्हणजे जर 130 जमीन घेतली पर स्क्वेअर मिटर जाल्यार हे अर्द्या वराक आमकां लायता 200 रुपया ह्यो खंयचो कायदो हे आमी ह्या प्रेसा थ्रू सगळे भुरगे सांगूंक सोदता जर फाल्यां सकाळी लॉ एंड ऑर्डर कितें भितर जाली GMR जाल्यार मागीर एका सर्वस्वी GMR जबाबदार आसतलो नाल्यार हे CMान किंवा गव्हर्मेंटान इंटरफेर जावन हे कितें ते पयलीं स्टॉप करपाचें नाजाल्यार आमी फुडलो कितें आहा ते स्टेप घेतले. हांव आनंद गांवस आमी हांगासर जमल्या आमी मोपा एअरपोर्टाचेर लोकल टॅक्सी चलयता आमचो टॅक्सीचो धंदो हा वेवसाय हा. सगळ्यान पयलीं हांव सुरवात करच्या पयलीं आमचो देव जे आमच्या वांगडा अजून मेरेन आहा तेचें नांव घेता देव बारादंड आनी तेच्या उपरांत हांव आमचो गोंय राज्याचो डायनॅमीक आनी डॅशिंग CM सर आमचे CM सर आहा तेंचो आयज बर्थडे आहा तेका हांव तेच्या बर्थडे खातीर विश करता आनी आशा व्यक्त करता की आयज आमच्या पेडणेकारांचेर जो अन्याय जो जाता मोपा एअरपोर्टाचेर जो खूब तरेचो अन्याय असो पेडणेकारांचेर जाता कावंटर सडनली बंद घातले जाता परतून पार्किंगाचे जे पयशे आहा पळय ते वाडयल्ले जाता ते खंय तरी तो आयज आपली एक प्रेस रिलीज करतलो आनी हेचेर आमकां रिलॅक्सेशन दितलो पेडणेकारांक ही आशा व्यक्त करता हांव सरा कडेन. आनी आतां सांगपाची गजाल म्हटल्यार आमी लास्ट टायम आमचें आंदोलन जाल्लें अख्ख्या गोंयाच्या लोकांक खबर आहा अख्ख्या गोंयकारांक खबर आहा आनी आंदोलन जाल्लें त्या टायमार आंदोलनान आमी जेन्ना CM सराची हें घेतलेली मिटींग घेतलेली आमी CM सरा कडेन बसलेले त्या टायमार आमचे मिनिट्स ऑफ द मिटींग घेतलेले त्या मिनिट्स ऑफ द मिटिंगान हे जे आमकां सेकंड पॉयंट आहा पळय तेचेर आमचें डिस्कशन जाल्लें कितें की लोकल जे आमचे MLA आहा लोकल MLA पंचायतीचो सरपंच आनी ते पंचायती खंयचे ते सांगता कासारवडणे पंचायत चांदेल आसापूर पंचायत नागजर पंचायत वारकण पंचायत उगये तोरशे पंचायत परसकडे अमेरे खाजने हे जे सरावंडींग पंचायत आहा हेंचे सरपंच लोकल MLA आनी पुलीस अधिकारी हे मेळोन आनी आमचो शिव वॉरियर्साचो एक दोन रिप्रेझेंटेटीव तेतून आसतले आनी GMRचे रिप्रेझेंटेटीव आसतले ते बसोन डिस्कशन करतले फर्दर जेन्ना हांकां पार्किंग चार्जीस वाडोवपाचे आहा ते ही तेची कॉपी पळय ही आमकां तेन्ना हेतूंतल्यान मेळ्ळी CM कडेन आमी जेन्ना बसलेले उलयल्ले त्या टायमार. आतां हेंच्यांनी सडनली काल एक बोर्ड मारला हो पार्किंगेचो बोर्ड पयलींचे चार्जीस आसले ते 80 रुपयान आमकां अर्द्या वरान 80 रुपया अर्द्या वरा वयर 130 आमी पे करताले. आतां सडनली एक बोर्ड मारला हो आनी तेचेर हें केलां की 25 तारखेच्यान म्हटल्यार फाल्यांच्यान ते प्रायस सडनली वाडयतले विथ इमिजिएट इफेक्ट म्हणून सांगला तेंच्यांनी आनी प्रायस हायक करपाचें आहा म्हटल्यार पार्किंगाची पयशे वाडोवपाचे आहा ना तेंच्यांनी कोणाक कॉन्फिडन्सान घेवन ना आमच्या कडेन कोण येवंक ना आमच्या MLA कडेन येवंक ना आमच्या कोण सरपंच आहा पळय तांकां कोणाक कॉन्फिडन्सान घेवंक ना म्हणटूच आमी मागता की लॉ एंड ऑर्डर ही क्रिएट जावची न्हू मोपा एअरपोर्टाचेर स्पेशली कित्याक आमकां खबर आहा ट्युरिस्ट येता हांगासर आनी हे कितें आहा पळय ते हे CMान आपूण मातसो हेचेर लक्ष घालपाचो आनी हे बऱ्या रितीन बऱ्या भाशेन खंय तरी हो पेडणे तालुक्याच्या लोकांचेर अन्याय अत्याचार चल्ला एक प्रायवेट कंपनी कडल्यान तो खंय तरी स्टॉप जावपा जाय आनी हेचेर हो परमनंट फूल स्टॉप हो येवकूच जाय. सो आयज CMा खातीर बरो दीस आहा आयज बर्थडे तेचो हांव मागता CMा कडेन रिक्वेस्ट करता की पेडणेकारांक न्याय दिवपाचो आहा सर आयज तुजो बर्थडे आहा आयच्या दिसाक तूं एक प्रेस रिलीज कर आनी हो जो प्रायस वाडपाचें आहा फाल्यांच्यान हे खंय तरी हेचेर फूल स्टॉप मार कित्याक हें आहा पळय हें इलिगल आहा. आमी तुज्या कडेन बसलेले आमी तुज्या कडेन बसोन जेन्ना डिस्कशन जाल्लें त्या टायमार आमकां हो लेटर आहा पळय मिनिट्स ऑफ द मिटींग तेतून तुवें आमकां सांगलेलें की हे सगळे इतले ह्या हितून जे बरयल्ले आहा ते मनीस सगळ्यांक घेवन जेन्ना प्रायस वाडटलो तेन्ना तुमी आमकां हेचेर कॉन्फिडन्सान घेवन प्रायस वाडयतले म्हण ना की राती कडेन बोर्ड मारतले आनी फाल्यांच्यान प्रायस वाडयतले अशें जावंक नासलें खंयसरूच. आयज कितें आहा जाणाय मोपा एअरपोर्टाचेर फील गोवा म्हण पार्किंग आहा पळय ती पेडणेकारूच यूज करिना आख्खो गोंयचो लोक यूज करता गोंयचे टॅक्सीकार यूज करता नॉर्थ गोवा टॅक्सीकार येता थंय सावथ गोवा टॅक्सीकार येता मोपा एअरपोर्टाचेर टॅक्सी भायर दवरून भितून पिकअपाक वचपाक शक्य ना ते पार्किंगान टॅक्सी घालून कित्याक
फॉरनर गेस्ट येता कॉन्टॅक्ट नंबर नासता पेजींग करून रावचो पडटा त्या गेस्टाक पिकअप करपाक जाल्यार भितून गाडी घालपाक आनी खंयच जागो ना फील गोवा एकूच असो सोर्स आहा की थंय आमी पार्किंग करून आमच्या गेस्टांक हाडपाक वचोंक शकता. जो आयज हांव मागता आख्खे गोंयच्या लोकां कडेन गोंयचे जे टॅक्सी कार आहा नॉर्थ गोवा टॅक्सी कार सावथ गोवा टॅक्सी कार हे पळय हो जर पयशे वाडले न्हू जाल्यार सगळ्यांक इफेक्ट पडटलो. अर्द्या वराक आमकां खंय तरी 250-300 रुपया पे करचे पडटले अननेसेसरी जे 80 आमी पे करताले थंय. सो आमकां खंय तरी तुमचो सपोर्ट जाय पडटलो ह्या गजालीक आनी हांव मागता तुमच्या कडेन जेन्ना आमी तुमकां उलो मारतले ते आमच्या उल्याक मातशें येवपाचें हांगासर मोपा एअरपोर्टाचेर. आनी आतां आमी आयज आमचें कितें आहा पळय हे आमच्या गोवा राज्याचे BJP पार्टी अध्यक्ष आमचे भाई दामू नायक सर हांकां मेळपाक वचपाचें आहा. आमचें जें कितें आहा तें तांकां सांगतले आमी जशें आमचे प्रेजिडंट रामान सांगला तशें आमी आमचे पेडणे तालुक्याचे MLA प्रवीण भाई आल्लेकर हांकां पासून मेळपाक वयतले. आमी दामू नायक सराकूय वचोन मेळटले तांकांय सांगतले आमचे प्रश्न कितें आहा ते आनी आमी आशा व्यक्त करता की कित्याक जाणा आमी सगळे पेडणेकार आहा पेडणेकार BJPचे कार्यकर्ते सगळे आयज आनी BJP पार्टी गोंयान म्हणटा ती लिडिंगान आहा आनी गोंयान म्हणटा तेचो BJPचो सरकार आहा. जर आयज जे कार्यकर्ते आहा पार्टी सरकाराची जर हें आहा BJPचो सरकार आहा आनी तेचेच जर कार्यकर्ते रडटा जाल्यार फायदो कितें. ताका लागून आमचें जें कितें दुखणें आहा तें सांगपाक आमी आयज अध्यक्ष आहा BJP पार्टीचे गोंय राज्याचे दामू नायक सर तेंच्या कडेन वचोन मेळटले तांकां आनी आमचें कितें आहा तें आमी तांकां सांगतले. कारण तुमकां सगळ्यांक कळलें आहा जी एक्झॉर्बिटन पार्किंग हायक चार्जीस केल्लो आहा तेचेर सगळ्यांनी सांगलेलेच आहा. तुमकां सांगपाचें म्हटल्यार एक आयज गव्हर्मेंटान हे जे भुरगे दिसता इतले लँड लुजर आहा चडशे भुरगे लँड लुजर आनी कोणाक थंय जॉब मेळोंक ना म्हणून खंय तरी भुरग्यांनी टॅक्सी घेतले स्वताच्या पांयार उबे रावपाक खंय तरी सेल्फ रिलायंट जावपाक. बट आयज म्हाका दिसता GMR जे भुरगे सेल्फ रिलायंट जावंक सोदता जो आमचो CM सांगता आत्मनिर्भर गोवा आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोवा अशी तेची बोध वाक्यां म्हणटा तशी. बट म्हाका दिसता GMR जे पांयार उबे रावंक सोदता तेंचे पांये धनपाक सोदता दिसता मनांतल्यान. कित्या खातीर ते सांगता तुमकां आयज जी तेंच्यांनी स्काय रेट म्हणटा अशी पार्किंग चार्जीस हायक केल्ले आहा 200-300 हाफ वराक 200 रुपया एका वराक 300 रुपया 1.5 वराक 350 रुपया. म्हाका दिसता दाबोळे इतली वर्सां जाली एअरपोर्ट चलता फक्त 50 रुपया पार्किंग चार्जीस आहा. हेच्या वयर कितलीशींच वर्सां जाली. आयज हे GMR ऑपरेशनल जाल्यार 2च वर्सां जाली आसतली. सोमतेच तेंच्यांनी 30 रुपयाचे 80 आनी 80चे 200 रुपया हे खंयसलो ह्या कायदो आनी हांकां सपोर्ट कोण करता. GMR कितें गव्हर्मेंटाचो जावय जावन बसलो कितें म्हाका दिसता. म्हाका विचारच्या तुमच्या प्रेसाच्या थ्रू GMR इतकी आपली मनमानी करता लोकल्सांक त्रास करता. हांकां लोकल्सांक जॉब सुद्दां ना आहात जाय तशे जॉब ना जे व्हायट कॉलर जॉब आहा ते सगळे भायले आहा म्हणून आयज हे भुरगे इंजिनियर सगळे जे शिकलेले आहा ते टॅक्सी घेवन खंय तरी आपल्या पांयार उबे आहात. तेतूनय तुमी तांकां हें करता त्रास करता म्हटल्यार वयच्यान एअरपोर्टा वयल्यान भायर सरा अशी तेंची दानत जाल्ली आहा GMRची. सो मागता हांव तुमच्या प्रेसा थ्रू जी प्रायस हायक केली आनी जी आमची लास्ट मिटींग जाल्ली मंत्रालयात हेतून सगळे ऑफिशियल आहा. पयलो म्हटल्यार MLA ह्यो MLA आहा पेडणेम CMन चॅर केल्ली मिटींग तेतून डायरेक्टरेट ऑफ ट्रान्सपोर्ट सुप्रिटेंडंट ऑफ पुलीस नॉर्थ गोवा SP ट्रॅफिक मागीर DOSP क्रायम ब्रांच PI पोरवरी PI आहा मोपा PI आहा SB म्हापसा PI आहा ADT पेणजीम आहा ADT पेरनेम आहा आनी CEO GMR आनी GM आहा लँडस्लायडिसो. हेतून क्लियर कट मेन्शन केल्ले आहा की जेन्ना पार्किंग हायक जातली तेन्ना शिव वॉरियर्साचे जे मेंबर्स आहा तांकां कन्सिडर करूनच हायक जातली हेच्या फुडें. आनी हेतून अशेंय क्लियर कट मेन्शन केल्लें आहा जर तुमचो इन फ्युचर कितें प्रॉब्लम आहा जाल्यार तुमी स्ट्रायक बीन करचो न्हू. आमच्या वांगडा एक डायलॉग मारपाचो कितें प्रॉब्लम आहा तें तुमी सांगपाचें स्ट्रायकाक वचपाचें न्हू. सो प्रेसा थ्रू आमी तुमकां क्लियर कट आमची रिक्वेस्ट दिता की आमचेर अन्याय ह्यो जाता आनी हे मिटिंगेक तुमी भागदार आहा. सो आमी PIकाय लेटर करतले रिगार्डींग हे पार्किंग चार्जीस हाय केले कित्याक फाल्यां लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट जावपाक नाका आनी आमी ते इंटेन्शनात ना आहा. खंय तरी आमकांय बरे भशेन चल्लेलो जायो. एअरपोर्टाचें रेप्युटेशन पिड्ड्यार जाता म्हणटा पिड्ड्यार कोण करता ह्यो GMR अन्याय करता तो दिसना भुरग्यांचेर ह्यो इतलो अन्याय जाता तो कोणाक दिसना. एक स्वाभिमानी पेडणेकार जेन्ना सगळे स्वाभिमानी पेडणेकार उठता पळय तेन्ना फुडल्यांची कशी फुटता न्हू ते आमी फाल्यां दाखोवन दितले. आतां आमी तुमकां सांगना. सो आमी आमचे जे ऑफिशियल्स आहा कन्सर्न तांकां मेळटले तांकां लेटर कितें करपाक जाय ते करतले आनी इन फ्युचर जर आमकां पॉझिटीव रिस्पॉन्स मेळना
जाल्यार आमी होल गोवा कॉल आउट करतले कितें करपाचें तें आनी फुडली एक्शन आमी घेतले. हो जो GMR आसा हेचेर 500 रुपया फाल्यां तो 1000 करतलो. म्हणजे आमचें सरकार ताका विचारचें ना आनी टॅक्सीकारांनी आवाजूय करपाचो ना. कित्याक आमी आवाज केलो जाल्यारूय माफिया आनी आमी खंयच्या परिस्थितीन कितें त्रास काडून आमी थंय टॅक्सी चलयता हें कोण पळयना. म्हाजी एक रिक्वेस्ट आसा CMाक की CMाक आनी आमचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर बाकीच्या मंत्र्यांक अध्यक्ष तुमी एक दीस आमचे बरोबर या टॅक्सी बिझनेस आनी थंय आमकां तुमी दाखोवन दिया की आमी थंय कितें करता हें तरी पळया, आमकां रेट कितें मेळटा ही तरी एकदां पळया. की आमी एक 30,000 अख्खे लोक आमचे जे टॅक्सीकार आसा अख्खे गोंयभर 30,000 टॅक्सीकार आसा. एक दीस तरी एक 5 मिनटां 10 मिनटां आमकां दिया आनी आमचें दुख्ख आनी आमी कशी भाडी मारता आनी कितली रेट मेळटा आनी आमी कसले बंगले बांदता हें तरी मातशें येवन पळयात. थंय 800 रुपया 900 रुपया हे टॅक्सीकाराक मेळटा. आमकां माफिया म्हणटा आमी वगेर रावता. 800 रुपयान 400 रुपया पेट्रोल वयता. मेंटेनन्स 1 रुपया जर 2 रुपया किलोमिटर धरलो जाल्यार 60 120 रुपया वता भितरले. उरतले कितले. ड्रायव्हराक जर ट्रीप मारतलो एक ट्रीप मारपाक 200 रुपया दितले जाल्यार ह्या 800 900 रुपयान कितले ह्या टॅक्सीकाराक उरतले. आनी एक जर हप्तो भरतलोय तूं जाल्यार कमीत कमी दिसाक 500 रुपया तरी त्या पात्रावा कडेन रोवंक जाय. 15,000चो हप्तो भरतलो जाल्यार ह्या सगळ्या हेतून CMाक आमची एक रिक्वेस्ट आसा तूं यो 5 मिनटां वयर यो. जे कावंटराक भुरगे जे गाडयो चलयता तांकां विचार बाबा तुमचे गाडयेक तुमकां ते बाकीचे जे पार्किंग काडले GST काडली आज 400 रुपया थंयसर GST कटींग वयता. सगळी पार्किंग GST हे जे कावंटरांक गाडयो चलयता तेंचे 400 रुपया कटींग वयता आनी 800 850 रुपया त्या भुरग्यांक मेळटा. हे 30 किलोमिटरांक हांगासून कालांगूट वयतलो जाल्यार ह्या 800 रुपयान कितें जाता आनी त्या टॅक्सीकाराक कितें उरता हें मातशें एक दीस त्या आमच्या CMान येवन त्या लोकांक विचारचें की थंय बसून तुमी जर दिसता तुमकां दिसता की आमी खंय तरी लुट्टा. आतां तो 500 रुपया दितले जर घेवंक लागलो फाल्यां तूं 1000 करतलो. 1000 कोणा कडल्यान घेवपाचे आमी भरपाचे काय कस्टमरा कडल्यान घेवपाचे. जर आमी कस्टमरा कडल्यान घेतले जाल्यार GMराक कोण माफिया म्हणचो ना. माफिया हे आमी टॅक्सीकारूच आसतले. कित्याक आमकां ते जे तो वाडयता पेमेंट हो आमकां थंयसर भरूचोच पडटलो. कस्टमरा कडल्यान आमकां तो घेवचोच पडटलो खंयच्याय परिस्थितीन की बाबा हे आमकां. आनी तेका तो म्हणटा तूं GMरान वाडयले तो GMR ती पार्किंग इतली आसा ते कस्टमराक पडोंक ना. तो म्हणटा तूं टॅक्सी ओ इतना महंगा गोवा में क्या लूट मचा रही है. लूट कोण मचयता. आमकां 100 रुपया 200 रुपया उरता आनी तितून आमची लूट चल्ल्या अशें जर तुमकां दिसता तुमी परत एकदां तुमकां हात जोडून कोपरानसून विनंती करता एक दीस या 5 मिनटां बसया सगळ्या टॅक्सीकारांक आनी तुमी गाडी घेवन चला आनी पेट्रोल घाला चलया आनी ड्रायव्हराक दिया आनी आमचो हप्तो काडा आनी तुमी सांगा आमकां कितले उरता आनी आमी कशे माफिया आनी कशे लुट्टात ते हांगासर. एक दीस तुमकां प्रत्येकाक रिक्वेस्ट करता. पूण आज जो GMR माफिया जाल्लो आसा एका माफिया म्हणपाची कोणाचीच हिम्मत ना. आमच्या खंयच्याच मिनिस्टरांची माफिया म्हणूंक शकना ताका. फाल्यां ताणें 1000 केले तरी ताका कोण माफिया म्हणचो ना. वयल्यान तेचे कितलेशेच कोरोडी तो लुकसाण भरपाई म्हणा कितलेशे करोड आमचो CM एकूच रोखडीच सायन मारून दिता. आमचे टॅक्सीकार कोण लॉसान चलता म्हणून कोण रडना. आसा तशे दीस काडटा. थंय जॉब ना सगळ्याक गाडी बदलले आसा. आमचो जितलो गोंयान आमचे पॉप्युलेशन आहा तितले लोक सगळे आतां सद्या घाटी जॉब करता. भायल्या आमच्या फॅक्टरींनी घाटी टॅक्सीच्या बिझनेसान घाटी खंय विला ओपन केलो थंय सगळे सेक्युरिटी गार्ड. आज तुमी पळयशात कर्नाटकाच्यो गाडयो हांगा आसा कित्याक चलता हे. गुजरातच्यो गाडयो हांगा भाडी मारता. सगळे बिहारच्यो गाडयो हांगा भाडी मारता. APच्यो आसा हे सगळे हेंचेर कोण लक्ष दिना. कोण तांकां तालांव घालिना. ते येता हांगा रावता आरामशीर भाडी करता वयता. विचारल्यार आमी माफिया पूण तेंच्यांनी भाडी मारूं येता. हे कित्याक ते कित्याक गाडयो हांगा येता. सेक्युरिटी गार्ड तेंचे हॉटेलांचो सेक्युरिटी गार्ड तेंचे स्टाफ तेंचो सगळे कन्नड ओडिसा सगळे भरलेले आसा. आमचो गोंयकार थंय ना कोण म्हणून ते आपुणूच भाडी करता कस्टमराक आपल्या भाशेन सांगता आनी आपल्यो गाडयो थंयच्यान सोडटा. टॅक्सीकारांक थंय बिझनेस मेळना. आनी हांगा आमी खंयच्या रेटीन भाडी मारपाची आनी कशे दीस काडपाचे हे एकदांच आमकां CMान सांगचें. GMR आमचो जो आमी आतां प्रत्येक फावटी उलो मारता सगळ्या पेडणेकारांक हांगा आमचो स्टाफ ना म्हणून आमी प्रत्येक फावटी म्हणटा बाबा जॉब ना म्हणटा. आमचो कोणूच जॉब ना आनी ते शिक्षण ना म्हणटा की आमचे भुरगे क्वॉलिफायड आसा. पूण CMान हाचेर केन्नाच लक्ष घालूंक ना की बाबा थंय क्वॉलिफाय आज 2 वर्सां जालीं. ह्या 2 वर्सांत थंय बाबा
एअरपोर्टाचेर खंयच्या पद्दतीचे कितें कोर्स केल्ले जर भुरगे जाय जाल्यार आमच्या सीएमान गोंयकारांच्या भुरग्यां खातीर कित्याक ते करूंक ना प्रयत्न, कित्याक ट्रेनिंगेक धाडूंक ना. हांगा ट्रेनिंग स्कूल करपा खातीर म्हणून तो एक स्पोर्ट्स आमचो घेतलेलो, थंयसर ट्रेनिंग दिता म्हणून. मागीर थंयसर मिलिटरीच्या लोकांक भरले, तेजी घाण करून दवरली, भुरग्यांक खेळपाकूय ना कांय ना. पेडणेकरांचेर अन्याय हो करीत रावपाचो आनी पेडणेकरांनी अन्याय सहन करीत रावपाचो. ना जॉब ना टॅक्सी धंदो. आज फाशी दिवची पडटली भुरग्यांक हें अशेंच जर चालू रावलें. कित्याक तेका GMRक माफिया कोण म्हणचो ना. माफिया आमी जर पयशे घेतले, GMR वाडयता ते पयशे आमकां कस्टमरा कडल्यान